बाळ जुजते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां दुस्मान आसात गी? दुस्मान आसले गी? आतां आसचे ना, आसले गी पयले? भोवशा आमींत कोणाक दुस्मान जालें हांव ना. क्रिस्तांवांक दुस्मान आसात गी? जेजून म्हणा दुस्मान आसचे न्ही, पूण दुस्मान आसा जाल्यार दुस्मानाचो मोग करी जाय. तशें म्हळ्यार दुस्मान आसात म्हण जालें. दुस्मानाचो मोग करचें जाल्यार ती दुस्मान आसाचें न्ही गे. जर दुस्मान नात तर आयच्या पयल्या वचपान कितें आयकलें तें भोवशा फोट म्हण जाता. जावं पुरो ह्या संवसारांत आमकां थोड्यांक दुस्मान आसात वा थोड्यांक दुस्मानाच नात. सकड ती तांचें जिवीत बरेंच आसा. थोड्याच्या जिवितांत दुस्मान आसूंक पुरो. पूण क्रिस्ताक कोण विश्वासी रावतात तांकां हर एकल्याक दुस्मान आसाच. कोण क्रिस्ताक विश्वासी रावतात, दोज हू आर फेथफूल टू क्रायस्ट विल हॅव दी एनिमी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पाद्रे पियोचें नांव तुमी आयकलां आनी पाद्रे पियोचें नवें आमी करता. परच्या परस ताचें फेस्त जालें. पाद्रे पियो कुमसारेंत बसतना कोण कुमसार जावंक आयला जर संपूर्णताना पातक सांगिना कितेंगी लिपयता म्हूण बघता आसतना ताच्या काळजांत कितें जाता म्हणून समजोवचो तसलो समजोवचें तसलें एक देणें पाद्रे पियोक दिल्लें म्हणटात. म्हळ्यार सांगनासतनाच मनशाच्या काळजांत कितें आसा, कितें खोटें आसा म्हूण तोच जाणा जातलो सांगचे पयलेंच. तसलें एक देणें ताका दिल्लें म्हणटालें. आनी तो देंवसार धांवडायतलो खंय. आनी जायते फावटी देंवसार धांवडायल्ल्या वेळार देंवसारान ताका म्हणलें आसा खंय, सामी गेलपणी व्हड न्ही पूण तूं चड सामी गेली प्रास चड बापान आमकां एक अडकळ जावन आसाय. सामी गेली प्रास चड अडकळ तूंच जावन आसाय. ह्या आत्म्यांक आमच्या इतल्याक सोड, तांकां आमचे जावन वोंड काडिनाका, तादळा आमी तुका कांयच उपाद्र करिना म्हणून पाद्रे पियोक देंवसारांनी सांगलें आसा. आनी तुमी इंटरनेटार वचून पळयलें जाल्यार कशें देंवसार पाद्रे पियोक खंयच्या तरान ताका उपाद्र दितालो, कशें ताका कितल्या मापान ताका आडकळ तांणी दिल्या, ह्या विशयांत जायतें सविस्तर आतां आमकां वाचूंक मेळटा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचें दुस्मान कोण? ह्या संवसारांत ल्हान व्हड संगतींनी कोण ना कोण दुस्मान आनी कितें आसा. पूण क्रिस्ताक पात्य येयल्ल्याक एक दुस्मान आसा. जो कोण क्रिस्ताक विधेय जावन जियेता ताका एक दुस्मान खंडीत जावन आसा. आनी सांव पावलो आपल्या पत्रांनी एफेसकारांक बरोवन तो म्हणटा, आमचें झुजू ह्या संवसारांत आसच्या मनशां कडेन न्हय, आमचें झुजू शेजाऱ्यां कडेन न्हय, आमचें झुजू म्हज्या पयलें फ्रेंड जावन आसल्या आतां दुस्मान जावन आसल्या मनशां कडेन न्हय. आमचें क्रिस्तांवाचें झूज जावन आसा तें आमकां दिसना तसल्या सक्त्यां विरोध, अलौकीक सक्त्यां विरोध, ह्या संवसारा भायर आसच्या सक्त्यां विरोध. आनी हें झूज निरंतर जावन जाते आसा. आनी त्या दुस्मानाक एक नांव जायचें न्ही गे. त्या दुस्मानाचें नांव कितें? आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें 4 नांवां थिंगसर दिल्यांत. पयलें नांव आसा महासुरोपो म्हणून, द ड्रॅगन, महासुरोपो. दुसऱ्यान देंवसार वा सैतान, आमी कशें सदांच्या भाशेन म्हणटा देंवसार वा सैतान. तिसरें आनी चवथें नांव भोव अपुर्बायेचें थंयसर दिलां. तो जावन आसा भावा विरोध देवा मुखार फिर्याद माणसो. वा चवथें नांव देवा समोर सूख मांडटलो, द एक्युजर. इंग्लिशांत द एक्युजर म्हळ्यार तुका देवा विरोध नाका जाल्यार सांगोन दिवचो, तुजे विरोध फिर्याद दिवचो, तुजे विरोध सूख मांडचो. तो जावन आसा आमचो हर एकल्याचो दुस्मान. तो जावन आसा देंवसार वा सैतान. तुमी देवाक पळोवन आसूंक ना. पळयलां कोणी? देवाक पळोवन आसूंक ना. देंवसाराक पळयलां गे? पोट्टा गेल्ल्या वेळार खंय कोणी पळयलां गे? सडाव जाणांनी आमी पळयल्लें की म्हळ्यार व्हिडियो वॉट्सॅपार येतात.
कोण एकलो शा पडटाना पडटा ताच्या आंग सगळें कंपन आसता तें पुरा ताच्या की तें एक ल्हानशें एक ट्रेलर मात्र. देव सारको कसो आसता, तो कितें करता, खंयच्या मापान तो कितलो प्रभावीक जावन आसा, खंयच्या मापान क्रिस्ताच्या पाटलावदारा विरोध झुजता हें हांव मुखार तुमकां सांगता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें मिंगेलीन ह्या देवसाराक सैतानाक झुजांत धरणीक शेवटिलो. कित्या खातीर तांच्या मदीं झूज जाल्लें, कित्या खातीर हें झूज जाल्लें हें बरयल्लेंच जेजूच्या कुर्साच्या मरणा उपरांत, जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आनी तो सर्गार सोडून गेल्या उपरांत. कित्याक जो हांव एका पात्मोस म्हणल्या त्या द्वीपाक वचोन थंयसर हें इतलें उगडापण बरयता. कित्याक हें झूज जालें गे म्हळ्यार केदाळा जेजू कुर्सार मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी सर्गार सोडून गेलो. त्या वेळा देव जेजून सांगलें आसा हांव तुमकां सोडवण दिता आनी ही सोडवण ताच्याच रक्तान आमकां सोडयिल्लें जावन आसा. आनी ह्या वेळार देवसार उसांबळ जाता, तो आत्मा ताका आत्मान जाता. तो हें केदींच आशें ना, कित्याक कोण क्रिस्ताक फात येतात तांणी ताचे तान पयस आसचेंत ताका जाय. देखून केदाळा जेजू कुर्सार मरता आनी ताचें पुनर्जीवन पण जाता, तो सर्गार सोडून वेता. त्या घडये तो ताच्यान कितें करचें म्हूण जायना, तो झुजाक लागता. मोगाच्या भावांनी भयणी, हांगासर उगडापण पुस्तकांतले पयले वाचप दुसरो भाग आमी वाचलो. पयल्या भागाक आमी पळयता जाल्यार थंयसर महास्वरूप कितें करता म्हणून सांगलां. महास्वरूप आत्तां गर्भेस्त आसच्या स्त्रियेक आनी ती पुताक जल्म दितना त्या पुताक ग्रासूंक राखून रावल्लो. म्हळ्यार मोरी आनी जेजू. केदाळ मोरी जेजूक प्रसूव जाता त्याच घडये त्या बाळकाक नाश करूंक म्हूण तो राखून रावलो. आनी केदाळ तें जावंक ना, तो त्या स्त्रियेच्या फुडल्या संततीचेर मुखल्या पिळगेचेर रिवेंज काडूंक किंवा द्वेश साधन करूंक तो आशेता. आनी त्या देखून हांगासर झूज जाता आनी मिंगेल ताका झुजांत धरणीक शेवटिता. आनी हांगासर हें वाचप आमी आज आयकलें. हांगासर देवसाराक सलवणी मेळटा, देवसार आत्मानाक वळख जाता, ताका निराशा मेळटा. जेजू हें कन्फर्म करता वांजेलांनी. तो म्हणटा 22 जाणांक देवाचें उतर परगट करूंक गेल्ले ते फाटीं येवन जेजूक रिपोर्ट दितात. आमी देवसारा धांवडायले म्हणटाना जेजू म्हणटा वय हांवें देवसार जग लाण्या परी धरणीक शेवटलो हांवें पळयलो. म्हणजे केदाळा जेजू क्रिस्तान ह्या ताच्या आपोस्तलांक पदवी दिली देवसार धांवडावंक, त्या घडये देवसाराक थंयसर रीग ना, जागो ना आनी तो धरणीक शेवटता. हेंच जेजू मुखार जुवांच्या वाजेलां सांगता. केदाळा मनशा पुताक कुर्सार उबारतले गी तो वळू सक्कड आपणाशी कुर्साशी गोवन पळोवचें बरी जातलें आनी तो वळ खंडीत जावन देवसार कुबाळतलो, देवसार आत्मानाक वळख जातलो, तो सलवाणी भोगतलो आनी तो वगो रावना, तो वगो रावना. हेंच आयच्या वाचपांत आमी आयकता. मोगाच्या भावांनी भयणी, हें वाचप आमकां निमाणें 2 विशेश संगती सांगतात. मिंगेलीन कशेंय ह्या देवसाराक सैतानाक शेवटून धरणीक आपटून सोडला. पूण थंय आमी आयकता जुवांव बरयता संतोश पावा आकाशार आसलेल्यानो, कित्याक देवसार तुजे तान पळोवन गेला आनी मुखार सर्गार तो ना, सर्गाच्या खंयच्याय सक्त्या थंय तो झुजोंक वचना. पूण तो मुखारान सांगता पृथ्वे आनी दर्या तुका धिक्कार, कित्याक सैतान तुजे सरशी आयला, सैतान तुजे सरशी देवान आयला आनी तो ताच्या क्रोधाक आतां घडच ना, ताच्या क्रोधाक आतां घडच ना, कित्याक ताचो काळ मोठो म्हूण तो जाणा. कच्या भावांनी भयणी, आमी म्हणूंक पुरो जेजू क्रिस्तान कुर्सार मेल्या उपरांत, ताणें आमकां सोडवण दिल्या उपरांत, ताच्या रक्तान आमकां सोडयलां म्हळ्या उपरांत आमी देवसारा कित्याक भियोंक जाय. आमी चड आनी चड जेजूच्या मोगा विशयां चिंतिचें न्हय गी. जेजून आमकां कुर्सार ताचें मरण आनी ताच्या रक्ताची बलये वरवीं आमकां राखलां आनी ताणें आमकां सर्ग बसयला म्हळ्या उपरांत परतून देवसार देवसार म्हणून देवसाराच्या विशयां कित्याक आमी उलय जाय. बहुशा तुमच्या मतीन यांचं उतार येवंक पुरो. पद्राबान आज कित्याक देवसारा विशयांत उलयचें गी म्हणून सा पेद्रो आपल्या पत्रांत बरोवन सांगता, देवसार
गोरोज मारतेल्या शिवा बरी ग्रासोंकू राखोन रावला देव सार ग्रासोंकू राखोन रावला शिवा बरी गरजून राखोन रावला देखून आमी म्हणूंक जायना देवान जेजून आमकां बसयला सर्गींचे राज आमकां सोडवणतांनी बसयल्या तशें म्हणून देव सार मरोंक ना तो आनिकी सडीत मापान आनिकी सडीत बळान तो आपणाक या आत्म्याक फाटी घेवंक प्रयत्न करता कशें हांवें फादर बियोच्या गणितान सांगलें की आत्म्या म्हाका सोडून दी ते जाल्यार तुका हांव कांय करिना ते म्हाका सोडून दी ते म्हजें म्हाका जाय कोण क्रिस्ताक विश्वासी रावंक सदांनीत प्रयत्न करता ताका देवसार आड पाय दिताच हांवें एवढोच सांगलें देवसाराक कोणी पळयलो ना आमी व्हिडियोन मात्र थोडी दृश्टांत मात्र पळयल्ली देवसार कितें करता म्हणून सारूंक पुरो कशें आमकां सुमार जाणांक आमकां कांय त्या विशयान गुतूच ना आमी चिंचे देवसार म्हळ्यार आंगार येता म्हणून देवसार म्हळ्यार बोबाट मारता ताका धरून घे 4 जाण थंय आनी कितें तें पुरा आसा वय पूण देवसारा तली गरज पडना देवसाराक आंगार येवनूच एटॅक करनाच आनी कितें करनाच ताका कितें करीचें म्हणूनच ना कित्याक तो इज जंटलमॅन ही इज व्हेरी नोबल मस्त हुशार ताका असली पुरा ड्रामा करची गरजच ना तो कितें करता तो तुका सडीत आनी सडीत संपत्ती दिता सडन तुज्या जिवितांत सर्व बरेंच जाता तुज्या जिवितांत तुमी चिंतून नातल्या प्रमाणे तुका बरें रिजल्ट ते येता चड आनी चड सक्सेस सुरू जाता येवंक आनी अशें चड आनी चड तुवें कितें आपडलें तें बंगार जावंक सुरू जाताना तुवें आशेनातले प्रास सडी तुका मेळोंक सुरू जाताना तुवें केल्ल्या हर एका बिजनेसांत वयर 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 तूं वेताय म्हणून जाताना सैतान संतोश पावता कित्याक आतां ह्या मनशाक कितें करचें म्हूण तो जाणा बायबल सांगता देवसार म्हळ्यार उजवाड असो दूत जावन येवंक पुरो ताणें खोटेपणच करचें म्हणना मनशाच्या जिवितांत ताणें तुका सर्व संपत्ती ग्रेस्तकाय दिवयेत ताणें देवा पर्यंत तुका सडीत आनी सडीत बेसांवां दिवयेत देवा पर्यंत तुका देणी दिवयेत जावं पुरो दुसऱ्या बसांनी उलोवचें करिस्मातीक ब्रदरांनी उलयतात दुसऱ्या बसांनी ती देवसारांत आयिल्ले म्हणून न्हय पूण देवसारा ती दिवची सकत आसा दुसऱ्या बसांनी उलोवचें गूण करचें देवसारा धांवडावचें ताच्याच सैतानाक आनी ताच्या फाटल्यान धांवडावंक तच्चो तुका देणी दिवंक पुरो पूण अशें कित्याक करता म्हळ्यार तुका केदाळ तो चड आनी चड संपत्तीन भरता तुका चड आनी चड काळजाच्या ग्रेस्तकायेन वाडयता देण्यांनी वाडयता तोवळ तूं तुज्या भितरच वेताय आनी तूं चिंताय म्हज्यान हें सगळें जाता म्हणून तूं चिंतूंक सुरू करताय हें सगळें म्हजे वरवीं जालां आनी तोवळ सवकास तो देवाच्या उतरांत हांव तुका फाटीं ओडटा पयलें चड आनी चड मिसाक वचून तुका उर्बा आसली ती आतां देवान येता पयलें चड आनी चड बरीं कामां तूं करनासलोय आतां ती वणी जाती येतात पयलें तूं चड आनी चड देवाचें उतर वाचतलोय आतां तुका नाका आळसाय म्हूण बगून सुरू जाता कित्याक दुसऱ्या संगतींनी तूं भरलाय तूं काळजांत तुजी फकासाण आयल्या काळजांत हांकरान तूं बरोवनूच आसाय सो हांवें सांगचें देवसाराक आंगार येवचें वा एटॅक करची गरज ना ताका अशें सुलाभेन कशें मनशाक आपणा थंय वंड घेवयेत म्हूण तूं जाणा देखून सांव पेद्रू सांगता तूं एक घडी डिस्ट्रॅक्ट जाल्यार पुरो देवाक जेजूक दाखोवचें विश्वासपणांत तूं एक घडये डिस्ट्रॅक्ट जाल्यार पुरो तो तुका सुलाभेन जिवोवंक शकता देखून सांव पेद्रू सांगता गोरोज मारतेल्या शिवा बरी तो तुका ग्रासूंक राखोनूच आसा देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सत्राय घेवंक जाय कित्याक आयच्या वाचपांत आमी आयकलें ताका धिक्कार प्रत्येक आनी दर्याक कित्याक तुजे सरशी सैतान आयला तुज्या भोंवतणी तो आसा तुका पारोत करनासा तुका राखोन आसा कित्याक आमी सत्राय घेवंक जाय कारण इतलेंच तो फोटींचो बापाय तो सत वळखून घेवंक तो शिकयना बगार फोट आसा तें सत करूंक शिकयता फोट साक्ष दिवंक तो शिकयता सतत हांव तुका पयस करता आनी जिविताच्या संगतीक लब्धोवचे प्रास मरणाच्या संगतीक तुका चड आनी चड उर्बा दिवंक शकता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सत्रायेन रबया कुटुंबां थंय चड आनी चड मागणेच्या स्पिरितान आमी जिवंक प्रयत्न करया कित्याक जिणयेंत केदाळा पळया चड आनी चड बरेंपणच येता एक दोळो आमचेरच आमी दवरचो बरो कित्याक कितल्या मापान सक्कड आमच्या जिवितांत सोमा आसता
त्या घडये आमची मोत डिस्ट्रॅक्ट जाता. आमची मोत देवा कडेन आसली, बायबलाचेर आसली, देवाच्या उतराचेर आसली, मागण्याचेर आसली, मिसाचेर आसली, ती स्लोली आमच्याच भितर, आमच्याच भोंवतणी, आमच्याच सक्सेसाचेर ती गुवंक सुरू करता. आनी तो बडो पेद्रोन सांगले बरी, तो तुका ग्रास येता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, बरें आनी वायट कितें म्हणून समजोवची जाणवाय आमकां देवान दिल्या. आमकां रक्षण करूंक सामे गेल आनी दुसरे बडवे आमकां दिल्यात. आनी ताचे सांगता क्रिस्त थंय एका इन्सान सयत आमी फाटीं सरनासतना ताचे सांगता सदांच रावंक, ताका विश्वासी रावंक सदांच आमी प्रयत्न करया. तरी पूण तो आमकां सदांच ताळनासतलो, ग्रासूंक तयार आसतलो. तरी पूण आमकां बडवो एक दिला आनी तो बडवो राखण बडवो थोड्या दिसांनी आमी ताचें फेस्त आचरण करता. ताचे सांगता ते एक जण बडवे आमकां दिल्यात, महादूत देवदूत दिल्यात, ते आमकां राखतात. सांत भक्तांचे मागणे आनी बेसांव आमकां आसा. आनी खंडीत जावन कोणूच देवाच्या मोगातान आमकां पयस सरूंक सोंसना. पूण सत्राय आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय.